Head On, powered by State Bank of India. एसबीआई देता है हर नारी को होम लोन्स कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पे। एसबीआई बैटिंग फॉर नारी शक्ति। नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आज आमचे बरोबर असे गेस्ट असतात तांचे कडेन कांय उत्तर तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी विशीं मेळटली अशें हांव अपेक्षा दवरतां. कारण हांवें फाटले जे 3 इंटरव्यू केल्ले आरजीपीचे लिडरांचे, तातूंत भितर मनोज परब आशिल्ले, अजय खोलकार आशिल्ले, विरेश बोरकार आशिल्ले. आनी ते 3 इंटरव्यू जेन्ना म्हाका आज याद जातात तेन्ना आज हांव हो इंटरव्यू करून जे प्रश्न हांव विचारपाचो आसा ते विचारतलो अशें हांव चिंतूंकच शकनाशिल्लो. जाल्यार तांची परिस्थिती कितें जाली आसतली हेंय हांव चिंतपाक शकना. आमचे बरोबर परत आमच्या स्टुडियो भितर आसात, पूण एका कंप्लिटली वेगळ्या परिस्थिती भितर आरजीपीचे फुडारी अजय बाब खोलकार. अजय बाब, वेलकम. हांव सुरवात सामकी लेटेस्ट विशया वयल्यान करतां. विरेश बाबान कांय खिणां पयलीं पत्रकार परिशद घेतली, तुमी आयकल्याच आसतली. वॉट इज युअर इनिशियल रिएक्शन ऑन दॅट? पळय, जशें इनकम टॅक्स रिटर्न ड्यू डेट आसता ती ड्यू डेट सोंपतकीर बिलेटेड नाल्यार डिलेड रिटर्न फायल करता. तशेंच मार्चान जे असेंब्ली सेशन सोंपलेलें तेजें डिलेड नाल्यार बिलेटेड अपडेट आयज आमदारान दिल्ले आसा, म्हणजे 2 म्हयन्यान दिल्ले आसा. आनी आमी रावताले की तो जे आमचे प्रश्न आसा चलता हेसून, स्पेशली जो इतले दीस 2 म्हयने तेणी सायलन्स दवरलेलो. हांव स्पेसिफीक डेट सांगता, 22 मार्च 2026 ही लास्ट तेणी कोर एक्झिक्युटीव मिटींग आमची अटेंड केल्ली. तेज्या नंतर तेणी अटेंडूच करूंक ना. आमचे कॉल्स इग्नोर केले, आमचे मेसेजीस इग्नोर केले, आमचे मेल्स इग्नोर केले. सो आमी रावताले तो कितें तरी सांगतलो, आपले सायलन्स म्हणजे ब्रेक करतलो, जस्टिफाय करतलो. सो आजून तेणी आमचे हितून तरी त्या मुद्द्याचेर तो आजून सायलन्सूच आसा. आनी भलत्याच इश्यूचेर तेणी ती प्रेस घेतली. आनी मागीर इंटरनल डेमोक्रेसी नाल्यार मॅटर, इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर हे सगळे आन्सर दिले. मागीर थोड्यो गजाली तेणी रॉंग सांगला त्यो हांव क्लॅरिफाय करता. तेज्याय पयलीं क्लॅरिफाय केल्ली. तो म्हणटा की ज्यो मिटिंग्स आमी ताका सांगता त्यो मिटिंगेक तेणी रिप्लाय केला ना जाल्यार आन्सर केला म्हणून. 1 एप्रिलाचे मिटिंगेक आमी ताका नोटीस धाडली, तेणी केन्नाच रिप्लाय करूंक ना, सांगूंक ना आपूण खंय आहा तो. मागीर परत 10 एप्रिलाची CEC बोर्डीक मिटींग घातली. तो 10 तारखेक सांजची मिटींग आसली आमची. सकाळीं सांगता तो की आपूण पावची ना म्हणून. मागीर आमकां आनी रिजन कितें तर प्रायर कमिटमेंट्स. इतले व्हडले इश्यूज आमी डिस्कस करताले, एंटी पार्टी एक्टिविटी, डिसिप्लिनरी इश्यूज आनी वेगवेगळे 2 जे ग्रुप्स दिसता तेजेर डिस्कशन करताले. ते आमी शॉक जाले की ते जे मिटींग आसता तेन्ना तो चिमला पालकेक दिसलो. म्हणजे जी मिटींग 6:30 स्टार्ट जाल्ली ती 11:30 पर्यंत सोंपली. आनी चिमलाची पालकी, ती वार्षिक पालकी, ती रातभर चलताली, केन्नाय वचपाक जाताली. मागीर थंयसर तेणें प्रायोरिटी दिल्ली आनी तो गोंयांत आसलो. मागीर तेज्या नंतर 17 मेची जेन्ना CEC जाली तेन्नाय तो सकाळी CEC आयतारा. आनी तो 10 CEC म्हणल्यार 9:30 रिप्लाय करता की आपूण पावची ना म्हणून. आनी मागीर 18 तारखेकूय आनी 21 तारखेक लास्ट मनोज जेन्ना रिजिग्नेशन दिलें तेन्नाय CEC जाली, तेन्नाय तो पावूंक ना. सो आतां तो म्हणटा की तो इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर. आमी तरी एक्सपेक्ट करताले की डिलेड फायलींग रिटर्न्स बी तसली गजाली आमकां नाका आसले. आमकां एक्चुअल कितें आहा ते फॅक्टाचे तेगेर आमकां सायलन्स ब्रेक केल्लो जाय आसलो, तें दिसोंक ना. आय एम आस्किंग अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. आनीक म्हाका दिसता तुमी पत्रकार परिशदांनी खूब उलयल्यात, बट टुडे आय एम गोइंग टू आस्क यू समथींग दॅट हाजे पयलीं उलोवप जालें ना. बरोबर. वॉट इज दॅट एग्जॅक्ट पॉयंट ज्या जाग्यार हांव ही रिलेशनशीप ब्रेक जालीच म्हणटा. आज विरेश म्हणटा की आपूण परत पक्षाच्या ऑफिसांत वतलो, बट फाटली एक 15 दीस आमी जे पळयलां सर्टनली डजंट लूक लायक हें तुगेलें कितें ब्रेक घेतलो दिसना, ब्रेक जालो असो दिसता. वॉट वॉज दॅट एग्जॅक्ट पॉयंट वेन दीस रिलेशनशीप ब्रोक डावन? एक्चुली हे जेन्ना रेजिग्नेशन दिलें मनोजान तेन्नाच सांगलें की जे रेवोल्युशन चालू जाल्लें एक कितें तरी आमी कॉज आसलें, पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन, गोंया खातीर कितें करतले म्हणून.
मग जशें जशें एक तेन्ना NGO आसलो, थोडे फिल्टर्स येवपाक लागले, मागीर पॉलिटिकल पार्टी जाली, फिल्टर्स येवपाक लागले. फिल्टर्स म्हटल्यार हे उलयनाका तूं, एग्रेसीव चड आसा, स्पेशली मनोजाक, तो प्रेजिडेंट आसलो, सगळे बेर तो करतालो, अशें उलयनाका, ते उलयनाका, हेंकां हे स्पेसिफीक मनशांक अशें म्हणू नाका. मागीर अलायन्साचे इश्यूज येयले, ते सगळे जातकीर खंय ना खंय हे हळू हळू इंडिविज्युअल सेंट्रीक पॉलिटिक्स नाजाल्यार हे रेवल्युशन जे आसलें ते पॉलिटिकल रेवल्युशन जावपाक लागले. हेका लागून आमकां दूख लागलें आनी हें जशें की सांगलें 2-3 वर्सां चलतालें. स्पेशली तेन्ना 2024च्यान ते लोकसभा इलेक्शन्स, मागीर तेच्या नंतर चलताले. इतले त्रास आमी तेन्ना सोंसले, स्पेशली मनोज परबान इतलो टॉर्चर कसो तो घुसपटून आसतालो भितर, सांगनासलो. कित्याक तो तुमकां खबर आसा, तुमी तेजे प्रोग्रेस नाजाल्यार सगळें पयलींच्यान पळयलां आनी तुमी ताका लागींच्यान वळखता. तो बेधडक उलयता, बिंदास उलयता. तो नेचराच्या अगेन्स्ट जेन्ना कितें जाता आनी जेन्ना पार्टीचे मनीसूच इंटरनली आनी एक्सटर्नली फोर्सीस थोडे आसले, ते अशें काम करता आनी तेन्ना अशें जाता तेन्ना खूब दुखलें आनी खूब. पण एक आसा न्ही अजय बाब, की तुम्ही म्हळें की जेन्ना NGO आशिल्लो तेन्ना इजी आशिल्लो आनी इजी असतात गजाली. NGO हो सदांच ओपोजिशनाक आसता. जेन्ना तुमी सक्रीय राजकारणा भितर येतात तेन्ना इक्वेशन्स बदलतात. बरोबर. त्या इक्वेशन्सा कडेन जमोवन घेवप पक्षाक कठीण गेलें. कारण राजकारणा भितर आयलो की मागीर बरें, हांगा आज हाका सांबाळून घेवया, फाल्यां ताका सांबाळून घेवया, फाल्यां कॉन्स्टिट्युएन्सीक सांबाळून घेवया, मागीर आनी 4 जाणां कोणा सांबाळून घेवया. ह्यो तडजोडीच्यो गजाली राजकारणा भितर येतातच. हें एडजस्ट करपाक शक्य जालें ना. ना पळय कितें आसता, जशें की तुमी इंटरव्यू हे केल्लो, रावंड टेबल हेजेर केल्लो, दुसऱ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसा तशी आमची स्थिती ना. आमची पॉलिटिकल पार्टी बेज ऑन इमोशन, सॅक्रिफायस, हे 2 वेल्यूंचेर चड चलता आनी इमोशनल चलता. कित्याक कोणूच अशें आपलो टायम दिवन आपले काम धंदो सोडून हे सगळें करता, कोणाक कोणूच सॅलरीचेर ना. सो जेन्ना असले गजाली जाता तेन्ना तो इमोशन भायर सरता पळय, तेन्ना तें वायट दिसता की आपलेच भुरगे नाजाल्यार आपलेच जिंका फुडें काडलेले आमी ते आमच्या अगेन्स्ट वयता म्हण तेन्ना ते तशें प्रकट जालें. आनी तुमी म्हणटा ऑर्गनायजेशन, आमी लोक जेन्ना हे सगळें जालें, मनोजान तेन्ना पोस्ट बी घातली, तुमी म्हणटा अरे तुमी बसपाक जाय, मिटिंगे घेवपाक जाय. एक्चुअली हे आमी सगळें करून जालें. करेक्ट. हे सगळें पब्लीक गेले. मागीर पब्लिकली गेला. खूब इंटरनल मिटिंग्स जाले, जेन्ना अशें दिसतालें की दोन ग्रुप जाता, नाल्यार नरेटीव करता की मनोज वायट आनी RG बरी, मनोज वायट नाल्यार विरेश बरो, असो नरेटीव जालो. तेन्ना त्याच टायमार तें हे जावंक ना, एक्शन तेगेर जावंक ना आनी खूब एंटी पार्टी एलिमेंट्स आसले. मुद्दम एक गजाल, आय एम कमिंग टू 2 ऑफ द मेजर incidents in this and 2 of the major allegations also. I'll start with the first one, which is about Julius Almeida. एक जनरली आमदाराचे खंयचोय आमदार असो तो, तागेले जनरली आसता की तो आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोकांक सांबाळून घेता. जेन्ना पक्षान विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतल्याच एका खंद्या समर्थकाचेर हात घालो, ऑब्वियसली विरेश डिस्टर्ब जातलो न्ही. ना पळय तशें ना. हे हात घालपाचो प्रश्न एक्चुअली जुलियसाचें मॅटर म्हणल्यार जुलियस केन्ना ऑफिशियली रजिस्टर्ड मेंबर म्हणून नासलो. तो एज अ समर्थक सपोर्टर म्हणून आमदाराच्या वांगडा भोंवतालो. मात लोकांक कितें दिसतालो ही इज एसोसिएटेड विथ RG. मग तेजे वागणूक अशें आसलें, जसो की एक मेंबर आसून कशें एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता तशी तेजी वागणूक आसले. जशें की कम्युनल पोस्ट तो घालतालो, मागीर स्पेशली आमची पार्टी आनी प्रेजिडेंटाच्या अगेन्स्ट हे तो नरेटीव बिल्ड करतालो. तेन्नाच्यान आमकां मॅसेजी घालप, दुसऱ्यांक मॅसेजी घालप, हिंदू क्रिस्तांव हे तशें हे करप. सो आमी हे 2023च्यान विरेशाक सांगताले, विरेशच्या स्टाफाकूय सांगताले, इंटरनी सांगताले. पण डोंट यू थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर अ MLA टू टेक एक्शन अगेन्स्ट हिज ओन पीपल? ना, तितून काय फरक पडना. कित्याक एका मनशाचेर तो निवडून येवंक ना न्हू. कित्याक विरेश आतां ते कितें म्हणटा, जेन्ना आमची ब्लॉकाच्या वांगडा मिटींग जाली की RGPक सांतांद्रेक लागून सगळें चलता. हे म्हणजे आमी आतां बसता, CEC बॉडी बसता, आमी तेंच्या कुस्तार बसता, म्हणजे तांकां लागून आमी थंय बसला आनी तांकां लागून सगळें RGचे चलता, सांतांद्रे ब्लॉकाक लागून. तशें ना. विरेश जिखला नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ सांतांद्रे वोटर्स. तो RGची तशें सिंबल आसा, RGचे पार्टीचें काम आसा, तशी तेन्ना वेव जाल्ली, सगळें कॅल्क्युलेशन आनी सगळ्या गोंयभर तशें काम जाल्लें म्हण तो जिखला. इट इज नॉट कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ ओन्ली वन जुलियस. आय एम आस्किंग व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल की विरेशाक ही एक्शन घेतना तुमी कॉन्फिडन्सा घेतिल्लो? कॉन्फिडन्सान घेतलेलो. देणार हे मॅटर 2023 चालू आसले, ते जातकीर 2024 CEC मिटींग घेतली. ती मिटींग घेतकीर 2025 CEC मिटींग घेतली. विरेशान सांगलें ते डिस्क्लोज कर, ताका सांबाळ, तो चड करता. मात जेन्ना तो ऑफिसान येयलो,
ऑफिसान येवन त्यांनी जे उतरां सांगली आमचे CEC की अशें अशें चलता की तुमी आसा म्हण आमी आसा म्हण तुमी आसा म्हणजे CEC बॉडीज फंक्शन एट द मर्सी ऑफ सांत आंद्रे तेन्ना कंट्रोल जावंक ना आनी हे विचारपाक काडच्या पयलीं आमी क्लॅरिफिकेशन मागलें जशें की तूं सांगलें 1 तारीख आमी तें डिसिजन घेतलें क्लॅरिफिकेशन मागलें विरेश बाबा विरेश असो वो करता तुमच्या लोकांना अशें म्हटलां तें सोडून जेन्ना डिसिजन घेवपाचें आसलें पळय तेन्ना तें सोडून विरेश चिमलाच्या पालकेक दिसलो. सो तुम्ही म्हणटात की विरेशाक सांगनासतना तुम्ही कसलीच गजाल केली ना. हे सगळे विरेशाक खबर आसा इंटरनल मिटिंग्स खबर आसा हे सगळे डॉक्युमेंट्स मिनिटेड आसा स्पेशल हे हाका लागून आमदाराचे परफॉर्मन्स आमदाराक कशें हे डॅमेज जाता इनफॅक्ट जुलियस जो असलो मनीस आमदाराक डॅमेज करतालो ओवरऑल सो तेजेर डिस्कशन खूप जाल्लें आसा आनी ते आमदाराक खबर आसा. इम्पॉर्टंट गजालीचेर येता की जाचेर मेजर गजाल की 39A उपरांत ह्यो सगळ्यो गजाली स्टार्ट जाल्यो विरेशाच्या एजिटेशना उपरांत जो विरेशाच्या कॅम्पा भितर जे लोक आसात आज म्हाका ही उतरां वापरची पडटा तुमचो कॅम्प आनी विरेशाचो कॅम्प म्हणून अनफॉर्च्युनेटली तांणी हे डायरेक्ट सांगलां की बाबा 39A एजिटेशन जातकीर तुमचो सूर बदललो आनी ताका लागून तुगेली ही जी परिस्थिती आसा ती बिगडत गेली म्हण. ना तशें कांय ना एक्चुअली पळय 39A इज नॉट तो प्रोटेस्ट आसलो तो फक्त विरेश बोरकार नाल्यार तुषार गांवसाचो जावंक नासलो तो मागीर ऑल ओवर गोंयचो कसो जाल्लो आनी हितून जो जंय आसा पळय ते आमी पॉलिटिकली तांकां एज अ पार्टी आमचो MLA बसला आमचे भुरगे बसला म्हणून सपोर्ट केले पण जेन्ना ते डिसिजन जाले पळय तुमकां खबर आसा ते डिसिजन लिगली एडवायस घेवन आल्वारेसा कडेन क्लाउड आल्वारेस आनी तेंची ती टीम आसा लिगल टीम तेंचे कडेन घेवन ते डिसिजन तो फाटी घेतला. आतां एलिगेशन्स येता की मनोजान ते हे करपाक 5 कोटी घेतला नाल्यार कितें अशें एलिगेशन्स आसा मग ते सांगपाक जाय कोणी ते आतां तेंच्या टिमीन सांगपाक जाय विरेशान सांगपाक जाय तुषारान सांगपाक जाय. आमी एज अ पॉलिटिकल पार्टी फूल सपोर्ट केलो हो इशू जशें की मनोजानूय सांगला आमी सांगलें एक्चुअली की 39A ना हो इशू जो चल्लेलो आसलो तो जशें की सांगला 2-3 वर्साच्या पयलींच्यान चल्लेलो आसलो आनी इंटरनली मनोजा कडेन ते हँडल जायनासले म्हणून ते आतां हे जाले भायर सरले. मात जुलियसाचो मॅटर सुद्दां पळय त्या सुद्दां जेन्ना आमची चिमलाची मिटींग जाली तेन्ना सुद्दां तेणी जुलियसान सांगलें येवन की बाबा आमकां वो प्रेसिडेंट नाका मागीर तुमी CEC बॉडी चेंज करा पार्टी तुमी विरेजाक डॅमेज जाता अशें ते इंटरनल चलतालें. 39 ना एक क्लॅरिफाय 39A आनी हेजो कांय संबंद ना 39A ही सेपरेट आसलो इशू पांया शिरदोनसून चालू तुम्ही जाल्लो. म्हणटात की पक्ष ह्या विशयाचेर 39A विशयाचेर जितलो विरेशाच्या एजिटेशनाच्या टायमार अग्रेसिव्ह आशिल्लो आजय तितलोच आसा बरोबर कांयच फरक पडना 39A हय. तो 39A फरक म्हणल्यार हेजो तेजो आनी हे चलता पळय तेजो 39A कांय संबंध ना. ते जो लायतात की ताजे उपरांत तुम्ही सॉफ्ट गेले आणि विरेश हार्ड वचपाक ना ना तशें कांय ना आमी पयलींच्यान एग्रेसिव्ह एक्चुअली तुमी पळोवंक गेल्यार 39A प्रोटेस्ट जरी विरेश आनी तुषार गांव तो प्रोटेस्ट करतालो हांगा स्टाफान मॅनेज सगळें आमी करताले बरोबर ताजे उपरांत विरेश वॉन्टेड टू गो हार्ड आणि यू वॉन्टेड टू गो सॉफ्ट तशें ब्रेकिंग ना हितून कांयच ना हितून काय ब्रेक करपाचो डिसिजन सुद्दां ते लिगल टीम आसा पळय तेंचे कडसून डिसिजन ताजे उपरांत आफ्टर द एजिटेशन दॅट विरेश वॉन्टेड टू कंटिन्यू कितें ब्रेक करून नो आफ्टर ब्रेक करून विरेश वॉन्टेड टू गो ऑल अक्रॉस गोवा एंड ही वॉन्टेड टू टेक दिस एजिटेशन ना तशें काय डिसिजन जावंक नासलें आमचें की ऑल ओवर गोवा व्हरपाचें कित्याक तो मूळ हो मुद्दो आसलो की सांत आंद्रेचे ते 2 गांव शिरदोना पाले तेंचे जर सॅटिस्फाय जाले सस्पेंड जाले अभियान धरले सो तो डिसिजन मागीर तेंच्यानी लिगल एडवायस घेवन फाटी गेले तशे डिसिजन्स कांयच नासले. तेन्ना सोदून आमी पूर्णपणे पाठिंबा दिलो ते जातकीर जी असेंब्ली सेशन जालें तेन्ना सोदून आमी जी पार्टीन ताका आतां 6 बिलां आयज सांगता 6 बिलां ड्राफ्ट करपाक कॉलिंग कंडिशन ड्राफ्ट करपाक मागीर डिमांड्स ड्राफ्ट करपाक मागीर बाकी सगळे बजेट स्पीच ड्राफ्ट करपाक गव्हर्नर स्पिचाचेर रिप्लाय धरपाक हे पार्टीन पूर्णपणे हे आपले कर्तव्य केला पार्टीन. मात हे जे इंटरनल रिफ्ट जे चलताले हे पयलींच्यान चलता जशें की ताजो कांय संबंध ना. 4 walls don't make a home. Great furnishings don't make a home. A home is made with your loved ones and their dreams. The joyful noise of children frolicking. The wonderful bond of relationships. That's what makes a home. All we do is stand by you. After all, it is you who turns a house into a home. SBI Home Loans. Always a friend in your journey of making a house a home. तिसरी मेजर जी गजाल आसा आनी जो खूब गंभीर आरोप आसा इज पार्टी डिजॉल्व करपाचो. व्हेरी क्लियरली हांव विचारता तुमकां कारण हाजेर खूब भरपूर कन्फ्युजन तयार जाला.
वॉज देअर अ डिसिजन टू डिझॉल्व द पार्टी? पयलीं म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर पिपल्स रिप्रेझेंटेशन ॲक्ट. पिपल्स रिप्रेझेंटेशन रजिस्ट्रेशन सेक्शन कसले 29A, B आनी C हे 3 सेक्शन आहा ते गवर्न करता. तशें रजिस्ट्रेशन जाता तशेंच डिझॉल्युशन एक प्रोविजन आसपाक जाय. तर पिपल्स रिप्रेझेंटेशनान खंयसरूच प्रोविजन ना, कायद्याची बाजू अशें म्हणटा. आनी तुका वॉलंटरी डिझॉल्व पॉलिटिकल पार्टी करपाकूच मेळना अशें सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन्सूय आसा. वॉलंटरीली करूंक मेळना. म्हणजे मिटींग घेतले किंवा रेजोल्युशन पास केलें तशें ना, करूंक मेळना. आतां हें डिसिजन आमच्या CEC बोर्डान केन्नाच जावंक ना आनी तांकां करपाकूय मेळना. कित्याक एंटी कॉन्स्टिट्युशनल मागीर जे पिपल्स रिप्रेझेंटेशन अगेन्स्ट जे आमी करूंक सोदता पळय ते आमकां करपाक मेळना. डिसिजन घेवन म्हणजे आमी द रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी युनानिमसली रिजॉल्व टू डिझॉल्व द पार्टी अशें आमी रेजोल्युशन्स केन्नाच घेवना आनी ते चर्चाय जावंक ना. फक्त डिस्कशन कितें जाल्लें की बाबा आतां 2027चे इलेक्शन्स येता, आमचे चडशे कॉन्स्टिट्युएन्सी बरे काम करता, बाकीच्यो कामां ब्लॉक्स आसा ते तितले मातशे करिना. तेंच्यांनी कसो काम धरप? भुरगे जे 2022 इलेक्शन्सान आपलो काम धंदो सोडून रेव्होल्युशन खातीर काम करताले तेंकां आतां परत कशें हाडप ते विचारा तुमी. बाबा कशें वाडोवपाचें डिस्कशन जाल्लें ते जाल्लें. म्हणजे तुमी बंद करपाचें न्ही म्हणटा तुमी. बंद करपाचें डिस्कशनूच जावना आनी तशें बंद करपाक आमकां पावरूय ना. CEC प्रॉब्लम तो व्हडले आहा. कॉन्स्टिट्युशन आमकां तसो पावरूय ना की CEC बंद करूंक शकता म्हणून. सो ह्यो गजाली फेक नॅरेटिव्ह तसो चालू जालो आनी ताकाच लागून ती मागीर एक मडगांव मिटींग जाली. ती मडगांव मिटींगेन तेन्ना मागीर ते जे आमच्या अगेन्स्ट तुम्ही आरोप करतात की पक्ष फोडपाची चर्चा झाली. फक्त सोडपाचें न्हू, पक्षाची सगळ्यांक मेंबर्सांक सांगपाचें की AGM घ्या म्हण. परत पयलीं म्हणटा AGM कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीन नासना, जनरल बॉडी मिटींग आसता. मागीर ती जर जनरल बॉडी मिटींग घेयना जाल्यार पार्टीक कोर्टान वचपाचें, पार्टीचे सिंबल आमचे कडेन धरपाचे म्हणजे ते सायडीन धरपाचे, प्रेजिडेंट चेंज करपाचे, CEC बॉडी चेंज करपाचे आनी जे आतां कोण तुमच्या चंद्राचेर सुद्दां इंटरव्यू दिवन गेला तेंच्या लोकांक असले परत घेवपाचे असले तशें एक हें जाल्लें. आनी हे डिसिजन हे मिटिंग्सान के सगळे रिकॉर्डिंग्स हे सगळें डिसिजन जाला पळय ते आमचे कडेन आसा. आयज आमी एक्सपेक्ट करताले की आमदार बोल्डली सांगतलो की आपल्यान तसलें करूंक ना म्हण डिसिजन. कित्याक ही मिटींग आमकां दुखलें केन्ना, ही मिटींग विरेश बोरकारान चॅर केल्ली आनी इट इज खंयचोच ऑफिस बेरर आमचो. हांव आतां ट्रेजरर आसा पार्टीचो, जनरल सेक्रेटरी आहा, प्रेजिडेंट आहा, वायस प्रेजिडेंट आहा, 2 वायस प्रेजिडेंट आसा, मागीर सावथ गोवा प्रेजिडेंट आहा, नॉर्थ गोवा प्रेजिडेंट. खंयचेच ऑफिस बेरर थंयसर नासलो, खंयच्यांनी ते ऑफिशियली कॉल करूं नासली मिटींग. सो अशी घेता तेन्ना मनाक तेजे दुखलें सामकें. आनी हेजेर डिस्कशन पयलींच आसली, तुमकां खबर आहा 2-3 वर्सां चलतालें आनी हे 2 म्हयने चलताले. पण हे जेन्ना जालें मडगांव मिटींग आनी स्पेसिफिकली तेणी रेजिग्नेशन लेटर बरयला तेन्ना ताका जावंक ना कंट्रोल आनी दीस रात ते रडटाले. स्पेशली म्हाजे कडेन सांगता की म्हाका येताच उतरां सांगलें की हे सोंपयच्या पयलीं आपूण डिजायन दिवच्या पयलीं म्हाका तुका घट धरून रडपाक जाय म्हणून. आनी तेच दीस जेन्ना आमी कंट्रोल केले, जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना, कित्याक आमचे जे हे आसा पार्टी सगळे बेजोन इमोशन आसा. आमी तरी पूण ऑर्गनायझेशन आय वॉन्ट टू आस्क यू दिस अजय, कारण तुम्ही ही गजाल सांगतात न्ही आनी तुम्ही जर गंभीर आरोप करतात की विरेशान ती मिटींग चॅर केल्ली म्हणून. बरोबर. वॉट हॅपन्ड? कारण आय एम जस्ट गोईंग बाय द सिक्वेन्स. जेन्ना फर्स्ट टायम तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना इवन मनोजान आमच्या रिपोर्टराक सांगले की बाबा आय विल कम फॉर अ सामकें डिटेल्ड इंटरव्यू, बट सगळी जाग्यार घालता पयलीं आनी येता म्हणून. वॉट चेंज्ड आफ्टर 3 days की फ्रॉम जाग्यार घालता सगळें आनी येता ते हांवूच सोडून वता? ना ते एक्चुली तशें ना. ते हे तुका परत सांगता की हे 2-3 वर्सांसून चलतालें आनी भितर तो रडटालो हे सांगून हे सगळें चलतालें. आपल्याक कशें सगळें हे सुद्दां एलिगेशन जालें की मनोज आसा म्हणून पार्टी फुडें वचना म्हणजे तो हडल जाता पार्टी फुडें वचपाक. सो ताकाच लागून एक डिसिजन घेतलें तेणी. एक्चुली ते जेन्ना आमची ती 18 तारीख मिटींग जाली तेन्ना विरेश येवंक ना ऑफिसान. तेणी तर मेल धाडलो की आपलो ऑफिस स्टाफ पॉलिटिकल टायम म्हटलो तेणी आनी कितें क्लॉक टायम म्हटलो आनी आपलो ऑफिस कन्वे करतले म्हणून सांगलें. तेज्या पयलींच तेणी सांगलेलें आमकां 2-3 म्हयने आमीच एक्चुअली ताका कन्विन्स करून ड्रॅग केले, बाबा नाका डिसिजन घेनाका, तुजी गरज आसा. मात जेन्ना हे कंटिन्यूअस जावपाक लागले, फॅमिलीचेर तेजे पावपाक लागले, तेज्या आवय बापायचेर पावपाक लागले, बायलेचेर पावपाक लागले, तेन्ना ते ताका हँडल जावंक ना आनी मागीर तेणी ते पार्टी खातीर नॉट ओन्ली जेन्ना पर्यंत तेजेर आसले तेणी ते सोंसले, तेणी फॅमिलीचेरूय सोंसले. बट पार्टीक जेन्ना इनवॉल्व केले, पार्टीक डिफेम करपाक, पार्टीक कोर्टान व्हरपाचें, पार्टीचे सिंबल व्हरपाचे, ते इतले त्रास करून आमी 8% वोट शेअर घेवन आमी ते क्लॉज हा 8% वोट शेअर येयलो तुका सिंबल रिकॉग्नायज स्टेटस मेळटा म्हणून ते करून गोंयची 3rd लार्जस्ट पार्टी करून मागीर गोंयची फर्स्ट बिगस्ट रिजनल पार्टी करून इतले करून सोदून तेणी ही उतरां म्हटलें की आपूण फेल जालो. आमच्या खातीर आमी क्लियरली सांगला तो आमच्या खातीर तो फेल न्हू, ही इज अ विनर बिकॉज हे एक गजाल लोक सगळे जाण म्हणतात की बाबा सोडून वचप हो पर्याय न्ही. दिस इज लायक सेइंग दॅट सगळे जाण तुमच्या विश्वासाचेर आयिल्ले. वॉट हॅपन्स टू दॅट ट्रस्ट नाव? ना पळय
मनोजान हांव तरी स्वताक म्हणटा पळय हांव क्वॉलिफायड कंपनी सेक्रेटरी मात म्हाजे कडेन जी पॉलिटिकली जे म्हाका नॉलेज आसपाक जाय कशें उलोवपाक जाय कशें वागपाक जाय कशें डेकोरम मेंटेन करपाक जाय एग्रेसिवली कशें वचपाक जाय प्रोटेस्ट कशें लीड करपाक जाय हे सगळें मनोज परबान म्हाका शिकयलां सो अशेंच जे पार्टी कशें ऑर्गनायजेशनली फुडें व्हरपाक जाय भुरगे गांवां दीस फॅक्ट नोबडी कॅन डिनायड की आयज जे गांवांनी भुरगे उलयता ग्रामसभेक वयता दीस क्रेडीट गोज टू मनोज परब आनी रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी हो तुमी डिनाय करूंक शकनात तेकाच लागून ही आतां फुडें जी चळवळ आसा आमची ही चालू करपाक तेणी आमकां तशें ट्रेन केल्लें आसा ऑर्गनायजेशन कशें फुडें व्हरपाक केल्लें आसा बट मनोज परत येवचो ना मनोजान क्लियरली सांगला की तो पॉलिटिकली तो रिटायर जाता आनी तो एक्टीव पॉलिटिक्सान रिजायन करता आनी वोत लास्ट एक तेजे कडेन उपाय आसलो की पार्टी फुडें व्हरपाक हो लास्ट उपाय आसलो आनी तो तेणी सांगलें आपूण टायर्ड जाला एग्जॉस्ट 9 वर्सां तो एक्सप्लेनेशन दिता एकटोच एक्सप्लेनेशन दिता आनी एक तो जो भार आतां आमी मनोजाचेर घेवपाक आरोप जाय. जाता आय थिंक यू शूड स्पीक अबाउट इट की मनोजाची अरेरावी चलताली मनोज यूज टू बिहेव लायक अ सुप्रिमो आणि ही यूज टू टेक डिसिजन्स लायक सुप्रिमो हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट ना पळय जशें की मनोजानूय सांगलें आपल्या लेटरार सांगलें रिटर्न आनी हितूनय सांगलें की आपूण ते डिसिजन्स घेवपाक तेन्ना त्या टायमार आपूण फेल जालो म्हणून हितूनसून एक कळटा की आमचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा हें डेमोक्रेटीक आहा जें आमचें पार्टीचें कॉन्स्टिट्यूशन हितून प्रेजिडेंटाक चड पावरूच ना कोणाक काडटलो कितले फंड हाडटलो कोणाक रिजायन टर्मिनेट करतलो सस्पेंड करतलो नोटीस हाडटले हे सगळे जी कोर एक्झिक्युटीव बॉडी आसा पळय 21 जाण मेंबर्सांची कॉन्स्टिट्युन्सी वायज ती आमी केल्ल्या तांकां पावर आसा म्हणजे एज अ ओन प्रेजिडेंटाक कांयच पावर ना म्हणजे जेन्ना कोणाक काडटा पळय तेन्ना प्रेजिडेंटाक तुमी दोश दिसता केन्ना कितें डिसिजन जाता बाबा अलायन्स करना प्रेजिडेंटाक दिसता अशें तशें ना सगळे डिसिजन्स आहा ते कलेक्टिवली घेताले डिसिजन्स घेवन घेताले इवन वो सांत इश्यू आमी तेंचे कडेन पयलीं मिटींग घेतली त्याच्या मिटिंगेन कितें जालें तें क्लॅरिफिकेशन आमदारा कडेन मारलें आमदार आतां 5 कोर एक्झिक्युटीव कमिटी मिटिंग्स घेवंक ना मात तेका देवळांनी वचपाक टायम आसा थंय मागीर खंय मिटिंगेसीन वचपाक टायम आसा आनी आतां तो रिजन दिता की आपूण नासलो म्हणून सो तशें ना मनोजान कितले कॅर करपाचें तेणी केली पण तेका ते पावरूच नासलो की तेन्ना ते एक्शन्स घेवपाक ना हे घेवपाक हे सगळें आमी कलेक्टिवली करताले कोर एक्झिक्युटीव मिटींग घेताले ब्लॉकाक विचारताले डिस्ट्रिक्ट कमिटीक विचारताले असो आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आहा आय एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज मागीर तुमच्या मतान अशी विरेशाची जाली कितें की विरेश मिटिंगेकच येना जालो तेच अजून पर्यंत आमकां कळोंक ना म्हणून आमी ते दीस पयलीं आमी सांगलें की बाबा आमी तुका विचारता तूं यो तुजो टायमार तूं यो तूं बिजी आसता खंय खंय आसता तूं यो मागीर तो दिना म्हणून आमी टायम दिलो ते सुद्दां तेणी सांगलें आपूण येवंक शकना आपूण आवट ऑफ गोवा आपूण आपले स्टाफ आहा तें जशें गव्हर्मेंट ऑफिस सांगता पण तशें सांगलें की आपले स्टाफ आहा तो कन्वे करतलो अजून पर्यंत गोंयान आतां पावल्लो आसा तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आमकां कन्वे करूंक ना की आपूण मेळपाक सोदता म्हणून इतली लस सोडून तेन्ना ते 18 तारीख आमी तेका आपयल्ले सो पर्यंत आमी रावले तेका जनरल सेक्रेटरी विश्वेशनाक ते कॉल केले 2 तरी पूण तेणी कॉल घेवंक ना आमी सो जर हितूनसून कळटा की एक तर तेका पार्टीची गरज ना हे करपाक फुडें व्हरपाक कित्याक आमकां तरी आमचो आमदार जाय आमी परत तेका म्हणटा आमचो आमचो एकुलतो एक आमदार आमचो बरो आमदार आमकां जाय पण जसो तो आतां शोकत नोटीसचेर रिप्लाय करूंक ना क्लॅरिफिकेशन नोटीस रिप्लाय करूंक ना सीसी कोर एक्झिक्युटीव मिटींग इतल्यो तुका एक्झिक्युटीव पावर आसा डिसिजन्स घेवपाक वयल्यान तूं इलेक्टेड रिप्रेझेंट तुका आनीक चड पावर्स आसा सो तुवें ते कित्याक येना कित्याक तो आमकां असो टायमींग दिना कित्याक ताजें तुमकां उत्तर अजून मेळ्ळें अजून उत्तर मेळूंक ना आनी आयज तो सांगता की इंटरनल डेमोक्रेसी हांव तांकां ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगूंक सोदता ताका की आमी अजून रेडी आसा मात आतां एकूच चेंज जाला की आमचो ऑफिस बेर आहा तो प्रेजिडेंट आहा तो एकटो कमी जाला जेन्ना तुजे डिसिजन्स कितें येतले ते आमी सांगतले आमचे एक्झिक्युटीव बॉडी डिस्कस करतले आनी तुका कन्वे करतले आमकांय पयलीं कितें म्हणटाले आतां 2 ग्रूप आहा म्हण आतां मनोज काय ना एक मनोजाचो ग्रूप ना आतां एज अ पार्टी आमी युनायटेड फुडें व्हरोंक सोदता सो आतां आमदारान फुडें येवपाक जाय आनी सांगपाक जाय आमी चिंतलें की पयलीं तो आमकां सांगतलो म्हणून कित्याक तेजो क्लॉक टायम आमकां कळना कितें तो आनी तेजो कितें म्हणटा तो पॉलिटिकल टायमूय आमकां कळना आमच्या टायमार ताका आमी आपलो तो येवंक ना आतां तेन्ना तर येवपाक जाय बरें एक आतां तुमी फाटले जे 8-10 दीस जें कितें उलयल्या पळय एंड आय एम आस्किंग दीस जेन्युइनली बिकॉज इफ आय पुट माय सेल्फ इन विरेशीस प्लेस तुम्ही सगळी क्रेडीट काढून मनोजाक दितात विरेशाक क्रेडीटूच ना काय अजयाक क्रेडीटूच ना काय ना तशें ना क्रेडीट ना विरेशाक जितले आमी आतां प्रोटेस्ट हे केला 39 प्रोटेस्ट जावं नाजाल्यार तेच्या पयलीं तीन दीस तो फुटपाथार न्हिदलेलो मागीर एक दीस तो 24 तारीख एक दीस फूल तो 24 आवर्स TCP ऑफिसान बसलेलो हे सगळे डिझायन आनी हे सगळे कलेक्टिवली पार्टीन केल्ले काय आसा न्ही क्रेडीट तातूंत ऑब्वियसली ताका आसात आमचो आमदाराक वयर काडपाक हे केल्ले आमी
आमकां लज दिसता परत परत पण तुम्ही ते काढून सगळे मनोजाक ना कशें ना दिसता? मनोजान क्रेडीट आपल्या हेजेर केन्नाच घेवं ना. इवन असेंब्लीचे क्रेडीट मनोजान केन्नाच घेवं ना. आमी ताका इतले प्रत्येक भाशणान मनोजान विरेशाक वयर काडलेलो आसा, तो आमचो आमदार म्हणून सांगलेलो आसा आनी बरो आमदार म्हणून सांगलेलो आसा. आनी जेन्ना आमकां दुखतालें, जेन्ना तो परत परत TCPन वयतालो, परत परत डिपार्टमेंटान वयतालो, म्हणून हे सगळे डिझायन आमी केल्ले, आमी ताका सपोर्ट केलो. तेजे ब्लॉक येवं ना येवं, मग रेव्होल्युशनरी गोंयचे पार्टीचे सगळे मेंबर्स येताले आनी ताका सपोर्ट करताले, अशें कांयच नासलें. अशें भितर आयज सुद्दां तेणी सांगलां की तो तेजो काळजान आसा म्हणून. मग तेजो ब्लॉक म्हणटा की 4 वर्सां आमदार रडटालो म्हणून, आनी आयज प्रेस कॉन्फरन्स आमदार आसतालो आनी बोल्डली हे बिंदास उलयतालो अशें की कांयच टेन्शन ना, प्रेसिडेंट सोडून गेला आनी ताका कांयच टेन्शन ना. तरी पूण ह्यो सगल्यो गजाली विसरून आतां मनोज ना, पार्टेक आतां आमी रेडी आसा तुजे कडेन डिस्कस करपाक, स्पेशली जे डिसिप्लिनरी एक्शन्स जे तुवें मडगांव मिटींग कितें जालां एक्चुअली तूं सांग, कितें एक्चुअल अशें डिसिजन जाल्लें काय ना तें आमी तरी क्लियरली तुम्ही वाट सांगलें. पळयता म्हणटा तुमी. आमी तरी क्लियरली सांगलें की आमी पार्टी डिजॉल्व करपाक डिसिजनूच घेवंक ना. डिस्कशन सोड, डिसिजनूच हे डिसिजन घेवंक ना म्हणून तुम्ही तेंच्यांनी म्हणटा तशें सांगलां. आमदारांनी सांगचें म्हणून. तशें सांगचें की तुवें कितें केलां काय ना तें सांगचें आनी तुवें क्लॅरिफिकेशन दिवचें. बरें. दोन गजाली. एक तो जुलियस आमी सांगला की तो ऑल ओव्हर गोवा आमकां अफेक्ट जाता, तरी पूण तूं तेज्या वांगडा दिसता. बरं, आमचो तो प्रशांत नायक, तो एक पयलीं आमची तो आदर्शी मंदिराचो तो सरपंच आसलो, आमची सपोर्ट केल्लो पंचायत. मागीर आमदाराक विस्तार आसतना प्रेस करून असो प्रोजेक्ट जेच्या अगेन्स्ट विश्वजीच्या अगेन्स्ट तो झगडटालो आमदार, हय. तेज्या वांगडा आमदार दिसता. हेजें आमी क्लॅरिफिकेशन मागलां आनी बाकीचे मुद्द्यांचेर आमी क्लॅरिफिकेशन मागलां. तेजेर डिस्कशन जावपाक जाय, चर्चा जावपाक जाय. सायलन्स आतां तुवें ब्रेक करपाची गरज आसा आनी हें कितें आहा तें तुजें सांगपाची गरज आसा. म्हाका एक सांगात, आतां हांव एक खूब पर्सनल प्रश्न विचारता इतल्याच कारणां खातीर, बिकॉज यू गायस आर नॉट हार्डकोर पॉलिटिशियन, बरोबर. यू आर फ्रेंड्स. हाव इज दॅट फ्रेंडशीप टुडे? पळय फ्रेंडशीप तशें म्हटल्यार आतां पळय फ्रेंडशीप आसा अशें ना. फ्रेंडशीप आसा, मात ती कितें एकदां डिस्कशन केल्या शिवाय तूं कांय हें जावची ना. मात मनोजान आपली खंत व्यक्त केला. विश्वासाक तोडो गेला. मनोजान आपली खंत व्यक्त केला की बाबा आपूण टायर्ड जाला आसा, आपूण एग्जॉस्ट जाल्लो आसा आनी आतां आपूण आन्सर म्हाजे कडेन चलोवपाक जायना म्हणून आमी फुडें वयता. ट्रस्ट ब्रेक जाला. ट्रस्ट ब्रेक जालात, कित्याक हे जर करताले अशें जेन्ना मडगांव मिटींगचेर केली ऑफिस म्हणजे कळ्ळे त्यो आवट जाले आनी तेन्ना आमकां खूब बिंदास मिटींग घेतली तुमी. जेन्ना पार्टी सगळे आसा तुजे कडेन, तूं पार्टीनूच आसा, सिंबॉलूय तुजे कडेन आसा, तुवें आयज सुद्दां म्हटलां तूं परत इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करतलो फुटबॉलाचेर, जाल्यार तुमी ते सगळे डिसिजन कित्याक घेता? आज इफ यू हॅव टू, बिकॉज यू आर सीन दीस फ्रॉम व्हेरी क्लोज क्वॉर्टर्स, तुका जर आज मनोज आनी विरेशाचें रिलेशनशीप स्टेटस सांगपाचें जालें जाल्यार फ्रेंड्स, एनिमीज काय इंडिफरंट? तेंचे भितरले हांव सांगूंक सगळे पयल्या. सगळे पयला. बट हाव वूड यू रेट इट नाव? फ्रेंड्स, एनिमीज काय ना, इंडिफरंट? तेगेर कॅटेगरायज करचें न्हू. मनोजान सांगलेलें आसा की आपूण पार्टी आतां सोडटा आनी तुमच्या हातीन आपूण दिल्ले, तुमकां सगळें ट्रेन केल्लें आसा, तुमकां सगळें रेडीमेड दिल्लें आसा, रिकॉग्नायज पार्टी करून दिल्ली आसा, सिंबॉल आसा, 3rd लार्जस्ट पार्टी आसा, गोंयची व्हडली रिजनल पार्टी आसा, प्रत्येक गांवांत लिडर्स तयार केल्ले आसा. तुमी हे रेवोल्युशन आपली आयडिया आसा ती पण तुम्ही मनोज आनी विरेशाच्या फ्रेंडशिपीचें उलोवपाक सोदना? ना, आमी ते हांव ते डायरेक्टली उलोवंक सोदना. कित्याक जे ते क्लियर आहा ते विरेशान करपाक जाय, कित्याक पार्टीन सद्या आतां मनोज ना. सो आमी तेजें कितें आहा तें पर्सनल तेजी रिस्पेक्ट करता डिसिजन, आनी विरेशान जर कितें आहा तें सांगपाक जाय तेजें डिसिजन आमी रिस्पेक्ट करतले. लास्ट प्रश्न अजय, आनी म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न, जो म्हाका दिसता तुमचे सगळे तांकां तुमी रेव्होल्युशनरी म्हणटात तांच्याय तकल्या भितर आसतलो, जाणें तुमकां मतदान केलें तांच्याय तकल्या भितर आसतलो, आनी जे तुमचे कडेन अपेक्षेन पळयताले तांच्याय तकल्या भितर आसतलो. डोंट यू थिंक एका ल्हानशा इशू खातीर येदी व्हडलें सगळें घडलां आनी आज जसो तुमी म्हणटात की इंटरनली तुमचो एकमेकाचेर विश्वास उरलो ना, आज लोकांचो आनी मतदारांचोय तुमचे वेलो विश्वास हारला? ना ते पळय जेन्ना अशें पॉलिटिकली पार्टीन अशें चालू जातात, म्हणजे आमचें कितें आहा, आमचो जो कोर आहा तो इमोशनल बेज आहा आनी तें अशें ना की ल्हान तो इशू ना वो. आमच्या खातीर तर खूब वो ड्रॅग जावूच रावलो, 2-3 वर्सां ड्रॅग जालो आनी आतां तो व्हडलो जालो. लोकांक दिसता की सडन ऑल ऑफ अ सडन जालें, सडन जावंक ना. हें खूब त्रास केला, खूब टॉर्चर जाला. लोकांचो आज तुमचे विशीं विश्वास ना, हारलो लोकांक नासतलो, तो कारण एक अपेक्षा आशिल्ली. एवरी इलेक्शनाक आमकां चॅलेंजीस येतात. आमकां बीजेपीची बी टीम म्हणटा, आमकां वोट स्प्लिटर म्हणटा, मागीर आमची हेजी टीम तेजी टीम म्हणटा, मागीर आमी अलायन्स करिना म्हणटा. तो एवरी हर्डल आमी एवरी इलेक्शनाक आमी पास केल्लेच आनी हे फुडले येता ते इलेक्शनाक आमी जेन्ना लोकांच्या मुखार वयतले तेन्ना आमी करतले, पास जातले. हांव इतल्याचेर आज थांबता, इतल्याच कारणां खातीर, कारण हांवें आमच्या रावंड टेबलाचेर म्हणिल्लें, जाचो रेफरन्स अजयान दिलो की RGP इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी.
तरणाट्यांनी राजकारणां येवची आमी सदांच म्हणटात, पण ज्या तरेचे तरणाटे एक एकदां बाकीचे पक्षां भितर राजकारणां येतात ते पळयतकीर आंग काडचें कशें दिसता. पयली फावट आमकां सामके सामान्य कुटुंबातले बरे गोंयकार अशे तरणाटे ह्या पक्षां भितर दिसताले. आज त्या पक्षाची जी परिस्थिती जाल्या ती पळोवन म्हाका दिसना की म्हणजे राजकीय विरोधक सोडल्यार कोणी खूश आसतलो म्हणून. पण आज ही सुरवात जाल्या. आमी राविल्ले ही मुलाखत करपाक ती इतल्याच खातीर की एक क्लॅरिटी येवं न्ही, कारण जेन्ना फायरींग चालू आसता दोनूय वटेच्यान तेन्ना अशी बसून गजाली जावप शकनात. ती फायरींग खंय तरी थांबली. आज विरेशी उलयलो म्हणून आमी अजयाक आपयलो आनी थँक्स अ लॉट अजय, कारण तुमी ह्या विनवणेक मान दिवन आयले. मुखार कितें जाता तें आमी तुमचे बरें हाडत रावतले, पण आज इतलेंच. अजय, थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू. Nice, yeah. Hey, Mahi, suggest a cool bank जो environmentally conscious हो. SBI कूलेस्ट है. Really? SBI ने लाखों पेड़ लगाए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड किया, ईवी लोन्स पे कंसेशंस दी और रेन्यूएबल एनर्जी को मैक्स सपोर्ट किया. How? That's cool. SBI, the banker to every Indian. Truly.